दाबोळी फ्लायओव्हरचो खांबो घालून खणिल्ल्या फोंडाऱ्यांत पडून मारुती जाधव हो थळावो सोंपलो म्हूण म्हायती मेळटा। तुम्ही ते कॉन्ट्रॅक्टर पयलीं सांगलेले कॉन्ट्रॅक्टराक स्पश्ट सांगलेले म्हाज्या कजनान ताका सांगलेले बाबा बॅरिकेड्स लाया कितें तरी लाया कोण तरी पडटलो थंय कितें तरी जातलें पावस पडटले ओके आयज सकाळच्यान पावस नाशिल्लो सांजचे पावस पडला पूण कितें तरी एक्शन घेवपाचें आशिल्लें न्हू। कॉन्ट्रॅक्टराक पयशे मेळ्ळे काबार जाले कोण मेलो जितो कितें तें कांय फरक पडना कांयच पडोंक ना ताका। आतां 3 इन्सिडंट जाले थंय एकटो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तो मेलो थंय थंय उपासनगर ते बस पलटी मारले तेंच्यांनी। जायते फावट एक्सिडेंट जाल्ले आसा आनी आयज हे पावसाक लागून आनीकूय त्रास जावपाक लागला लोकांक। आनी आयज आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की एक 40 वर्साचो अंदाजे एक मारुती जाधव म्हणटा तो मनीस आयज एक्सकेवेटेड पिटान पडलो आनी तो मरण पाविल्लो आसा। जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा तो मनीस दाबोळी रावतालो आनी एक पेंटर बाय प्रोफेशन आशिल्लो एक कॉन्ट्रॅक्टर पेंटिंगाचे कॉन्ट्रॅक्ट घेतालो तो ताजी बायक हांगा पिटान पडली आनी ताका मागीर इमिजिएटली लोकांनी ताका रेस्क्यू करून चिखली हॉस्पिटलान व्हेलो पूण थंय तो मरण पाविल्लो आसा। सद्याक पुलीस सायटीचेर आसा आनी हे जेन्ना आमी रस्त्याचेर उलयता हाजे पयलीं सुद्दां हे जेन्ना काम चालू आशिल्लें एक गाडी हाजे पयलीं ट्युरिस्टाची गाडी हे खड्ड्यान पडिल्ली आशिल्ली एक हाजे थोडे दीस पयलीं एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो स्टाफूय हे बॅरिकेड पडून मरण पाविल्लो आसा। सद्याक हे पावसान हांगा रेबो जाल्लो आसा रस्तो कळना सगळ्या वाठारान खोदून दवरिल्ले आसा लायट्यो ना आनी हाजे हातून हे अशें इतलें डेंजरस जाल्लें आसा इट इज लिटरली बिकम अ डेथ ट्रॅप। समवेअर दी ऑथॉरिटीज हॅव टू टेक कॉग्निजन्स आनी खंय तरी तांच्यांनी एक कितें तरी सुटावो काडचो पडटलो खंय तरी अरेंजमेंट करचें पडटलें आनी खंय तरी एक्सिडंट्स प्रिवेंट करपा खातीर खंय तरी स्टेप घेवचे पडटले। कॉस्पोच्यान पुणून मिडिया खातीर विक्रम नायक।